강의의 नाव पेज. 강의예gar आणि सादर करपी ग्लॅनिश मार्केस अलंकार. पेज काळी करी सगळे वंगदेर आपलेंस खांगे करून रांदपाक त्रास करताली. धवो सुंगो मायाक जाल्लो. एके रान्नीर लांकडांचो अंतिम संस्कार चलोंक आसलो. बगलेचे रान्नीर गोबर बगल्लो. उजो आपलो स्पर्श मोडकेक बळांक दिवंक आसलो आनी सगळे रान्नीचें वेल्डिंग जाताशें दिसतालें. हे प्राकृतीक सोबयेचे की तेच रान्नी मुखार धिमकोरें बसल्या रेखांक आपल्या तोंडा भितर नळी रिगोवंक उजो फुंकची रीत सरीत आकर्शीत दिसताली. रेखाचो अपूर्व स्वास ते नळयेंतल्यान उज्याक गटाय दितालो. त्या उज्याच्या परजळाक रेखाचें मुखामळ तापाचें आसलें, पूण तें शांत स्वभावान इंगळ्यांक फुंकतालें. नळयेक धरलेल्या हातांत एक लांब खत उकोंक दिसतालें. मोडकेर पेज शिजताली आनी मौरीस सोंप्यार बसून बिडी ओडतालो. सुर्याक आदेवस मातसो वेळ लागीं जाल्लो आनी मौरीसाची लुंगी पेंकरा सारकी रावांक घातली. कुशीचो रामांगा गडंगांत शेंबोर मारूंक आपली पुरासांग मौरीसाक उतरांनी कळयतालो. मौरीसाक न्हवकोस म्हळ्यार रेखाक एके रितीचो कांटाळोस, देखून तें रान्नी कडेच आपलें काम करतालें. रामांगाचें लेक्चर आजीक मुग्दोंचे बरें दिसांतलें तें पळोवंक रेखास तुवालो घेवंक न्हांवंक गेल्लें. ताणें बागांतलें उदक उसपयतना जाल्लो आवाज आयकल्लो रामांगान. आपणान आनी वेचें बरें म्हूण चिंतलें जायचें. देखून तो शिदा आपल्या घरा सरलो. मौरीसाचे तिसरे बिडयेचो धुंवर नाणयेक रेखतालो आनी रेखा जोरान खोंकतालें तें पळोवंक मौरीसांक बिडी ओडची रावूंक ना. मौरीस आनी रेखाची जोडी कांय 25 वर्सां आदीं घडिल्ली. आजून पर्यंत शाबीत आसा. पूण रामांगाक काजारी बेस फावो जावंक नातल्यार बायलांची चंगाय बरी आसा तें रेखाक बऱ्यांक कळीत आसलें. ह्या विशयांत कांय 1000 फावटी मौरीसाक ताणें कळयल्लेंय आसा. जाल्यार रामांगा तसोंय म्हणलो मौरीसाचो वाद दुसरो. ह्या वादाक लागून रेखाचेर 4 देखणे पडिल्लेय आसात. देखून रेखा रामांगातावन जाता तितलें पयस रावंक आशेतालें. सरितान आपल्या ल्हानपणाक रामांगाच्या उस्क्यार बसून खेळचें कित्याक ताका समाधी सांगतलें. तरी मौरीस आसा म्हणल्यार तें ताच्या जिबेक लगाम व्हरतालें. आतां सरिता वाडलां आनी ताका इस्कॉलांत क्लर्काचें कामय मेळ्ळां. सरिता रेखा आनी मौरीसाचें एकच धूव, जें आज काम संपोवन घरा वेग्गीं पावलेलें तें ऑफिसाचें काम करच्याक मग्न जाल्लें. कितें सरिताक कांय सैरीक मेळोंक गे? रामांगाचे हेंस सवाल कांय दिसाच्या 24 वरांय मौरीसाक दोसतालें आनी तो आपलो कोतकोतो शिरो निवोवच्याक दिसाक सरारां बिडी ओडतालो. ताची ती बिडी आज पर्यंत जळोवंकच आसा. मौरीस सरिताचे सैरीकेचे खंतीक भागोवंक कांको जाल्लो आनी हाका साक्षस ताच्या हरद्यार दिसच्यो बऱ्यो आनी वयर पडलेलीं हाडां. घुमटी सगळीं मोक्या शिरांनी भरोवन गेल्ली. पियेल्लें उदक शिरांनीच भरतलें शिवाय पोटाक बिलकूल पावनातलें बरें भोगतालें रेखाक. ताची अवस्था पळोवंक रामांगान मौरीसाक व्हडल्यान विचारलेलेंय आसा. रेखा कांय वाडी नावे तुका? आनी म्हूण धरून ताणें आतां बायलांक गोवांक पोटभर जेवंक वाडिनात पळय, ताच्या बदलाक दुसऱ्यांच्या गोवांतय सुरसुरे पावचींच सगल्यांत ह्या पारपळ गांवांत म्हूण बिबदी शीण उसारलेली मौरीसाच्या कक्क्यांत गूंग रमोवन गेल्ली. त्या उपरांत तो एक थर जाल्लो. मौरीसाक रेखान केल्ली पेज म्हळ्यार जीव. कांय नुस्तें घातल्यार लोणचें घेवंक सबार पावटी तो कुशेन जेवला. आतां ताका पेजेंतय वड उणी जाल्ली रेखाक दिसूंक येतालें. हाका कारणच पेज. 2 हप्त्या पयलें संक्रांती दिसा सरिताक कामाक रजा आसली. सरिताक पळोवंक अचानक म्हणले बरीं चेड्या गेलीं आयिल्लीं. तांच्या येण्याची खबर मौरीसाक जावं रेखाक जावं नातलीच. दुबय कामांत आसलो चेडो सरिताक पसंत जाल्लो. चेड्याच्या आवय बापायकी सरिता पसंत जाल्लें म्हूण मौरीसाक भोगलें. सुमार दनपाराच्या वेळार तीं थंय पावल्लीं. ही सरिताक आयिल्ली 25वी सैरीक जी खबरेवेळें रेखागेर पावल्ली. उलोवणें बऱ्यान चलोंक आसतनाच पुणे केल्लो रामांगाक हिंतावंक आयिल्लो गी, जो शिदा घरा भितरच लोकोंक रिगलो.
रेखाक खंय नातलो राग तकलेर सोडलो. दोळ्यांक रामांगाक धांवगावंक तेणें मौरिसाक इशारो केलो तरी मौरीस वगोरवलो. हो, ही कोण नवी सैरीं, सरिताक पळोवंक गे. रामांगान नव्या सैऱ्यांक आमालासो स्वागत दिलो. सैऱ्यांनी तकली हालयली शिवाय जाप दिली ना. सरिता, ही तुजी 5वी सैरीक न्हे. रामांगान सत्यान जीब सुकयल्ली पळोवन रेखाक रामांगाच्यो दोंकल्यो मोडचे तितलो संताप उपजल्लो. रेखान सैऱ्यांक हात भशेन तो पियेला म्हूण दाखयलें. सैऱ्यांक कशेंच दर्शलें रेखान. चेड्यान, आमी तर वेतांव, वेळ जालो म्हूण आपली गाडी बांदूंक सुरू केल्ली तितलीच रावा रावा, दनपारां आयल्यात, देखून जेवंक तरी वसात. रेखा बाययेक बाजिल्ली सुकी मासली साकोंक वसा. सुके मासल्याच्या परमाळांगच हांव म्हज्या घरा वेसो हांगा वरें घेवंक पावलो. सुके मासले सवेन तिची पेज बारी बरी जाता जेवंक. रामांगान आतां मासल्याचो घाट आनी पेजेची दुबळेकाय सैऱ्यांक कळयली. रेखान सुकी मासली खोल्यांत दांपूंक दवरलेली तरी ह्या पिवग्यांक सगळें उक्तें केलें आनी तो खोलोच सैऱ्यांच्या नाकाक धरून हुंगा म्हूण वत्ताय केल्ले बरें दिसलें रेखाक. रामांगान सरिताचो मान सैऱ्यां मुखारच वळोवन काडिल्ले बरें ताका भोगलें. तवळ चेड्याचे आवयन, शी, पेज आनी सुकी मासली, हें गे तुमी आयलेल्या सैऱ्यांक तयार केल्लें जेवण. या रे आमी हांगा तावन वेग्गीं, निकळया ह्या घरांत गातावन. ह्या चेडवाक आमगेर हाडल्यार आमी सयत सदां पेज जेविचें परत म्हूण सैरीक तुकयली. मौरिसाक रामांगाचेर राग चडुल्लो तरी कांयच तो उलयलो ना. सैरीं वसोन दीत, पूण म्हाका इल्लीशी पेज वाड बाये. भिकारी रामांगान जीब वाटेर गेली. रेखान रामांगाक सारणी कुंको हाडलो, पूण मौरिसान तिका आडयलें आनी ताका दोन दूय वाडूंक सांगलें. रामांगा आमालाकच धरणीर बसयल्लो आनी वंगदेक वंग घाल्लो. रेखान बशी दवरली. रामांगाचो हात बशयेर आसलो. रेखान हुंग खतखती पेज रामांगाच्या हातारच मारली आनी तिचो सगळो राग ताचे वयर काडलो. हुंग नीस तोडवंक जायनासतना हाताचेर सुमार फोड उदेल्ले पळोवन तांकां फुंकीत घरा सरलो रामांगा. तो गेल्ल्या फाटल्यान रेखान सुके मासल्याचो खोलो भायर उडयलो. त्या उपरांत मौरिसान पेज जेवची उणी केली. रेखान इल्ली पेज 3 बशयांनी वाडली. सांगाता भाजिल्ले कुरकुरीत हापड. सरितान आपणाक म्हूण इस्कोलांतलो बिसिवकाचो सांबार बांदूंक हाडिल्लो तो आतां जेवणाक ताणें इल्लोलो वतलो. त्या बेबद्याक सांज जाता हांगा येजेस कित्याक? ताणें आमगेर हांगासर येवचें कितेंगी समाधी सांगा म्हाका. रेखान मौरिसाक हापड सापतानाच विचारलें. मौरिसान जाप काडली ना. अशेंच तो येवंक गेल्यार देसवाक जावंचे आमचे कुकाम म्हणलें उगास दवर. रेखान सदांची लदींग सुरू केली. सरिता आवयक कुक्कूंक आसलें. तिखे थंड गावताय गी. आनी थंड गावल्यार जायना. तुजी पोरची सैरीक सुकयल्ली त्या रामांगान. तो बेबदो येवंक नातलो तर आज तुज्या काजाराक कितली तयारी करीची आसली. रेखान सरिताक समजयलें. फाल्यां हांव कुळारा वेतां. 2 दीस हांगा आसची ना. तूं चिक्के जागृत. त्या रामांगाक पातयेवंक गेल्यार जायना. काम जाल्ल्यान घरा ये. तुज्या कुळांतून भायर म्हूण येनाका. रेखाची खडक ताकीद सरिताक. मौरीस जेवंक उठल्यार रेखाचें अर्दें जेवणय जावंक नातलें. हांव न्हिदतां. मौरिसान मांद्री कवळली. रेखा वार्शीक रजेक गेल्लें आनी मौरीस तोकांत जाल्लीं बँगां घेवंक पेंकेक गेल्लो तो इल्ले गुले घेवंक पाकीं घरा भायर सरसो. बात्तीच्या बारा भायर उबो आसलेल्या रामांगान मौरिसाक आपयलो तरी तो दुसरी वाट धरून वेसो पळोवन रामांगान ताचो हात धरून ताका बाराक व्हेलोच. खायाम गिरायकी जावन आसल्या मौरिसाक एका म्हयन्यांत पळयनातल्या बात्तीन विचारलें. कितें मौरिसा, हिशीण दिश्ट घालूंक काय? एका म्हयन्यांत सोऱ्याक गुडबाय म्हणाय कितें? आमीच दिश्ट घालीचे म्हूण आसा गे वा हांवें कांय तशें तुज्या बाराच्या दरवाक्यार बरोवंक घालां.
मावरिसाच्या ये जापींत बात्तीक आनी रामंगाक आमसांग दिसली. बात्त्याबा आनी करतो केदाळे येतलो, तूं चिंता करी नाका, रामंगाक मावरिसा तर्फेन फर्माण दिलें. रामंगाक वत्ता इकर मावरिसाक बाराच्या एका कोंगशाच्या मेजार बसयलो आनी रामंगाक 100 घेतलो. मावरिसाकी 100 ऑर्डर केलो. कांय मसाला सगळे साकण्याक घेतले रामंगाक. बात्ती येता हांच्या मेजार येवंक बसलो. ताणें कांय घेतलें ना. आमच्या सरिताक नशीब संग आसयबा, कितल्यो सैरीको आयल्या रे एक्की करपाक चेडवाक. येदोळ 5 जाल्यो आनी येतात गी नात गी, तो देव एकलो जाणा. रामंगाक मावरिसाचो मान उस्तूंक सुरू केलो तें पळोवन मावरिसाक ह्या पिश्यांच्या खांद्यांतलो भायर सरया तशें भोगलें तरी बात्तीन मावरिसाचो हात घट्ट दांबून धरलो. तुमचे लागीं कांय दुसरे विशय नात गी, मावरिसान सत्यान आपलो मान राखूंक सवाल केलें. कांय 5 मिनटां इल्लिल्लो शिकच्यार पडलो रामंगाक, पूण मावरिसान आपल्या ग्लासांतलो एक घोटय वगलो ना. काय जालें सैबा, इल्लो पियेल्यार कांय तुजी दुसरी किडनी उसळना. पिये पिये. आतां बायल्यो पुरो गोवाची सारकी तांग बागयनात म्हूण आयकल्लें हांवें. रिकाय मावरिसाची तांग बागयना वा बागोवंक दिना म्हूण दिसता. रामंगा कितें उलयतलो तें बात्तीक समजलें ना. म्हजी बायल तशी न्हय. तिणें आपली एक किडनी म्हाकाच दिल्या. त्या उपरांत हांव ह्या बाराक केदींच आयिल्लो ना. मावरीस येदोळ पर्यंत आपले स्थितींत थीर आसलो. बात्तीक आतां इल्लें समजूंक सुरू जाल्लें मात्र. किडनी दिल्या पूण आज खंय गेल्या? रामंगान तंकी करून सुरू केली ती मावरिसाक पसंत जावंक ना. हांवें रिकाक आज घाटाक वचून बस धरचें पळयल्लें. बात्तेन आपलो उगडास सारको दवरून घेतलो. रामंगाक आयकून अजाप भोगलें. न्हय, आतांच्या बायलांक जालां तरी कितें? घोवाक प्राय जाली म्हूण तांची प्राय 70 जाता म्हणसर जायना पळय. घोवा थंय कितलो बरगळ पडल्यार तांची तांग बगोवंक सुमार 100 जाण आसात. रामंगाच्या उलोवणेकी तेंगे मीठ मिरवल्लें बरें लागलें मावरिसाक. वय सैबा, म्हजी बायल तशी न्हय म्हूण चिंतिल्लें हांवें 5 म्हयन्या पयलें. जेन्ना रामंगान ह्याच जाग्यार म्हज्या बायलेची तंकी केली पळय, तेन्ना म्हजे दोळे उक्ते जाल्ले. कुळार म्हूण गेल्लें तें कोणा सांगात आसलें तें हांवें 4 वाजोवंक विचारतना ताणें म्हणलें. ताका सुमार वर्सांचो लव खंय ताच्या गांवांत. हांव फकत पयशे कमावंक आनी तें थंय मजा मारूंक. बात्तेन सत्यान सगळें सांगूंक सोडिल्लें पळोवन मावरिसाचे मतीक जोर आपटाल्लें तें रामंगान पारखिलें. घोवांच्या तोंडा कपालार मिरयो फुरतना बायलांच्या कापडांच्यो मिरयो सामाळ करूंक सुमार दादले जाय तितले मेळटेत आनी तांकांय तेंच जाय. रामंगान मावरिसाच्या कपालार देंवसो घाम पळोवन हांवें रिका तशें म्हूण सांगूंक ना सैबा, पूण ताचेर एक दोळो आसो म्हूण सांगचें हांवें, आनी कुगसिलें. तांकां पातयेवचें कश्टांचें जालां देखून हांवें म्हज्या बायलेक डायवोर्स दिवंक सोडलें सैबा. रगलें नात आतां. तें आसतना शीत तरी रुजतालें, आतां पेज रुसोंक लागल्या म्हाका. बात्तेन ताची हकीकत मेजार दवरली. घरा तुका पेज, आतां लव्हरा सांगात खाबाब कत आसतलें जिणये सांगातीन तुजें. रामंगाचें हांसो कित्याक बात्तीक बरो लागोंक नात. रामंगाचे सलये प्रकार बात्तीची बायल शिरकोंक पडली म्हूण मावरिसाक नक्की करच्याक. हांवें बात्त्याबाक सांगिल्लें, कुळारा गेल्ली तुजी बायल आंग पांग दूख घेवन येनातल्यार पुरो म्हूण. पळय, ताची बायल दूख घेवन आयलीच. सगळ्यांक सांगलें. बात्त्याबांक वय म्हूण तकली हालयली. रिकाक ती दूख येनातल्यार पुरो? रामंगान उतर काडून बात्तीक एक दोळो मोडलेलो पळोवन परपोशा, आनी एक शब्द तुवें रिका विशीं काडल्यार तुजे दोळे आतांच कुंकून काडटा. मावरिसान रामंगाचो गळोच चिरडिलो. बात्तीन मावरिसाक आडोवंक घातलें तर मावरिसाच्या हातीं आज एक बेब्द्याची खुणी जावची पक्का म्हूण दुसऱ्या मेजार हुंग उदाक शेकून आसलेले दादले एकाच बरा धांवून आयले. मावरिसान बँगा विकून गळशिल्ले पयशे बात्तीच्या मुस्काराक मारून रामंगाचो गळो सोडलो.
रामांग सगळोच गमांग बुडलो. पत्तींग मौरिसाक समाधान करचे बदलाक कंगल जाल्ल्या रामांगाच्या बुजांक थापूंक डोंक बरी म्हणालो. रामांगाच्या तोंडांतल्यान आमालाचे मजतीन इट्स ओके म्हणलें अप्रूप इंग्लीश भायर पडलें. जावंक पुरोगी म्हजें रेखा अशें करूंक पुरोगी. रेखान कुळागरांत हाडिल्लो सुरे तांदूळ माळ्यार दवरतना मौरीस दीक चिंतनाक बुडिल्लो तें खुद्द रेखाक गमूंक लागलें. घाटार कसलो पावस आवड येवंक पुरो आनी 2 दिसांनी. ताच्या भितर बसार कसली गर्दी सैबा. रेखान आपली पुरासांग मौरिसाक कळयली. मौरिसांनी शिंकांक दिलें. घाटार बरे शिकिल्ले चेडे आसात खंय? सरिताक सैरीक आसल्यार सांग म्हूण आयल्यांक ग्लाडीबायेक. रेखान सैरीकेची विशय परत काडली. तुका सैरीकेची विशय सोडल्यार दुसरे कांय विशय नात गे उलोवंक? सरिताक कांटाळो आयलो. आनी कालें सैबिणें सगळी जिणी ह्या चलपाक बापायच्या कुस्तार सारची आलोचन वे तुजी. रेखाच्या चलपाक शब्दांत विशेष कोर्सांग दिसली मौरिसाक. सरितान बापायक पळयलें. मौरिसांक तकली पोंदागली. कांय 6:30 जाल्ली. काळोख जावंक आयिल्लो. रेखा रान्नीर उजो फुंकूंक आशिल्लें तें मौरिसांक बेगी व्हरता व्हरता पळयलें. उज्याच्या परजळाक रेखाचो घाम देंवतालो. कितें सैबिणी त्या उज्यांत लासताय गे? मौरिसांक रेखांक पुसो घाम पळोवंक विचारलें. भारी आंग पांग दूख सैबा. अशें लागता की म्हज्या कुळागरांत सगळी कुडीची दूख घेवंक आयल्या. रेखांक सांगता सांगता मौरिसाक रामांगान सांगिल्ले आंग पांग दुखीचो उगडास आयलो. कालें आंग पांग दूख? मौरिसांन आपली बिडी उडयली आनी शीदा रान्नी कडेन गेलो तो. रेखाच्या हातांत उजो फुंकची नळी आशिल्ली ती घेवन सरसरीत वाजयलें रेखाक. मौरिसांन रेखाक येदोळ अशें मारूंक नातिल्लें कोंगा. वणटीक वचोन तिची तकली आपटितना ये जेजू म्हूण बोब गेली तिणें. उठोवन कशकाली ती. मौरिसाच्या आंगांत भूत रिगिल्लो आनी ताच्या हातांत आशिल्ली ती नळी ताणें घट्ट धरली. सरितान आवयक उठोवंक खांद दिलो. कित्याक मारलें म्हूण सरितान जावं रेखान जावं विचारूंक ना. सरितान आवयचो एक हात आपल्या भुजाचेर दवरून उठोवंक प्रयत्न केलें. मौरीस खांदेली जावंक नातिल्लो येदोळ. तो रेखाक रागान पळयतालो. रेखान आपल्या पेंकाक हात दिलो. मौरिसांक मारलेल्या फोर्साक रेखाचें कापड वयर सकला जाल्लें. घागरोय इल्लो निसराल्लो. तवळ मौरिसांक पळयल्लो तिच्या पेंकावयलो कोट. जो तिची किडनी काडिल्ले तवळ घाल्लो. त्या कोटा भोंवतणी सुमार तांबडे गीक आशिल्ले. सरितान आवयच्या त्या कोटाचेर हात लायतना ल्हव सरिता ल्हव म्हणलें तिणें. कश्टांनी ती मेकांक काडटली पळोवन मौरिसाचो जिंगूस सगळो गळ्ळो. रेखान कश्टांनी चलतना ताचे कुडींत आसची ती रेखाचे किडणेक बोब गेल्लेशीं भोगलें मौरिसाक. मौरीस रान्नीक पळय लागलो. मौरिसांक रान्नीर जडसो उजोय पळयलो. तातूंत ताका रामांगाक जोरान हांसचें रूप दिसतालें. मडकेंत पेज हालकनताली. मीस वयर वयर येवंक लागलो. मडके वयर धांपलेली थाली हुंगोंग निसाच्या स्पर्शान हालताली. मौरिसाचें विश्वासीपण तेच परें हालकोन दोवंक लागलें. पेजेचे कण भायर पडोंक लागले. मौरिसांन मडके वयली थाली काडली. मडके भितर तिळंग पळयता मीस वादाळ उकयल्ले परेन सुसांबळ जाल्लो. रेखाची दूख मडकेन शिजलेल्या पेजेच्या जोर दिसली मौरिसाक. मडके भितर तिळंग आशिल्ल्या ताच्या मुखामळांत भायर सरलेले घामातेंबे मडके भितर पडले. पेज दाट जावन आयिल्ली आनी मौरिसाच्या दोळ्यांतलीं 2 तेंबे दुकां निसांत बरसालीं.